प्रितीच्या भयणी भावांनो, जेजू आपले कार्य देवान दिल्लें कार्य मुखार व्हरत आसा आनी आयच्या ह्या वाचपांतूय आमकां जायतें दिसून येता. आतांच आमी पळयलां 2-3 दीस पयलेंच आमी पळयलां जेजू आपल्या पयल्या शिसांक आपयता आनी हे शीस आतां जेजू बरोबर तितले लागीं आसूंक ना, पूण ते तरी आसतना तांच्यो सगल्यो गरजो, तांचे दुखां, तांचे त्रास ते सांगतात. आनी आयज आमी पळयता बाकीन पेद्रूय आपले त्रास ताका जेजू म्हऱ्यांत धरता. म्हणजे आपले सासमय जी बरी ना तिका हाडटा आनी जेजू रोखडोच तिका बरी करता. आनी आमी पळयत जाल्यार म्हाज्या भावन भयणो, जेन्ना जेजूक आमी आमचे दितात न्हू, आमचे सगळे त्रास, आमचे जड जड प्रॉब्लम आसात ती आमी दितात, तेन्ना जेजू ती काडून उडयता आनी आमच्या जिवितांत एक बदल येवंक जाय. तसो बागेन पेद्रूच्या सासमयच्या जिवितांत आयलो. ती रोखडीच तांकां तांची सेवा करूंक लागली, तांकां ती सगळें बरें बरें करून घालूंक लागली, कित्याक तिच्या जिवितांत देवान पेखोवणी हाडली देखून. मागीर आमी पळयता जेजू दुसऱ्यांक सगळे वायटाकारांक, सगळे दुखांत आसलेल्या लोकांक हाडटात ताचे सरशी आनी जेजू बरें करता. कित्याक हें जावन जेजूचें कार्य, जेजूक हें मिसांव दिलां बापान आनी तें तो मुखार व्हरता. पूण आनीक एक म्हत्वाची गरज म्हणल्यार म्हाज्या भयण भावांनो, आमकां जेजू शिकयता ती म्हणल्यार आमकां तो देवाच्याच सांगातार रावंक, देवाचोच संबंद घडोवंक तो आपयता. आनी आमी पळयता जेजू हें करूनय तो ताका वेळ मेळटा तेन्ना तो एक एकसुरी जाग्यार वचून मागणें करता. कित्याक तो जाणा आपणाक हें मिसांव चलोंक जाय जाल्यार, बऱ्या तरेन जातलें जाल्यार आपणाक देवाचीच घोडाय जाय आनी देवाचोच कृपा जाय. म्हज्या भयण भावांनो, जेजू एक देव आनी तो देव जावन आमकां शिकयता देवाचेरूच पातयेवंक आनी तो देवा बापाचेर पातयता. कित्याक तो जाणा आपणाक ही घोटाय जाय हें मुखार व्हरोंक. आयज आमी हेंच करुया. जायते फावटी म्हज्या भयण भावांनो, आयचें हें वाचप आमकां एक नियाळ करूंक आपयता की आमी आमचें जिवीत आमच्याच पदवेचेर न्हय, आमचे सक्तीचेर न्हय, पूण आमी जेजूच्या सक्तीचेर घालूंक गरजेचें. आनीक एक शिकवण आमकां हाचें दिता तें म्हणल्यार, जेन्ना पेद्रू आनी ताचे शीस दुसरे शीस येतात जेजूक सोदूंक की लोक रावता म्हूण सांगून, जेजू आनी तें घेवन बसना, पूण तो आनीक मुखार वता. घोडये ताका गमलें आसतलें, घोडये आतां हांवें जायतें काम केलां आनी तो एटॅच आसना, तो त्याच जाग्याक तो रावना की हो जागो बरो आसा, हांवें बरें काम चलता, हांव हांगाच रावतलो अशें न्हू, पूण तो देवाचें कार्य मुखार व्हरता. आमी आमच्या जिवितांत जेन्ना कितें बरें जाता तेकाच आमी चिटकून रावंक न्हय, पूण आमी तें सोडून आमी दुसऱ्या कडेन जेजूक दुसऱ्याक दिवंक वचोंक आमी आमचें हें कार्य आमकांय दिल्लें आसा. दर एक क्रिस्तांवांक तें आमी परगट करूंक देवाचोच आदार मागूंक गरजेचो. आयच्या वाचपाचें नियाळ करता आसतना देवा लागीं हीच कृपा मागुया, आमी जेजूचे खरें गवाय जावंक, जेजूचेर आमचें जिवीत घालूंक, आमचें जिवीत फकत ताचेरच पातयेवन चलोवंक आनी ताचेच गोठायेन मुखार वचोंक. पयले सुद्दां आमी ताका पयलो जागो दिवंक आमच्या काळजांत आनी ताच्याच मोगान, ताच्याच शक्तीन आमी हें जें आमकां मिसांव दिल्लें आसा तें मुखार व्हरोंक देवा लागीं आमी कृपा आनी व्हड मागुया.